Hello everyone, welcome to Videsh classes. So in this video we are going to see third type questions under the reasoning blood relation type चे questions असा पळय. So in two videos on हावेन दोन types तुमका questions दाखयल्या. आता या व्हिडिओन आम्ही third type पळयतले. So हे blood relation type questionचे high chances असतात during the exam time. Okay, so let's start. Introducing a man, a woman said, his wife is the only daughter of my mother. How is the woman related to that man? So third type question and difference किती असा from first आणि second. So your question जो असा पळय related introducing a man. Okay, so कोण तरी इंट्रोड्यूस करतलो खंयच्या तरी एक कॅरेक्टराक. ओके, सो आमकां मेन फोकस कितेर दवरपाक जाय, कोण कितें म्हणटा पळय तेका मेन कॅरेक्टर धरपाक जाय. ओके, आणि हांगासर जे इन्वर्टेड कॉमाज आसा पळय, ओके, जे कितें सेंटेन्स आसतले जे सेंटेन्सा वयरसून आमकां रिलेशन फायंड आउट करपाक जाय पळय, सो त्या सेंटेन्सान तुमकां एकूच ऑफ वर्ड आसतलो. हे थर्ड टाइप कळ्ळें. सो फर्स्ट टाइप हांवें क्वेश्चनान तुमकां सांगलेले की स्ट्रेट अवे तुम्ही रिलेशन मार्किंग करतले, सेकंड मार्किंग स्ट्रेट अवे मार्किंग करूंक शकता आम्ही. ओके, सेकंड हितून पण ऑफ वर्ड नासतलो. आता थर्ड टाइपान एकूच ऑफ वर्ड आसतलो. ओके, आणि जे फोर्थ टाइप आसा पळय तितून ऑफ वर्ड दोन आसतले. त्या टायमार आम्ही कशें फायंड आउट करतले रिलेशन पळय ते पळयतले. सो ह्या व्हिडिओन आम्ही एक ऑफाचे सेंटेन्स असलेले पळय ते कशें फायंड आउट करतले रिलेशन ते पळयतले. सो फर्स्ट आयडेंटिफाय करा ऑफ कितले आसा ते. ओके, सो आता हांगासर इंट्रोड्युसिंग अ मॅन अ वुमन सेट, मेन कॅरेक्टर तुमकां सांगला कोण म्हणटा तो. सो हांगासर वुमनान एक ही सेंटेन्स फुडली म्हटले. सो फर्स्ट फायंड आउट करतना ऑफाचे फुडले जे आसा पळय तेका पयली कन्वर्ट कराच. आता माय मदर, माय म्हणजे कोण, वुमन, माय मदर. सो वुमनाची कितें जाली हांगासर मदर, माय मदर. आता रिटर्न येयात. ओके, सो रिटर्न येयात माय मदर्स ओनली डॉटर, माय मदर ओनली डॉटर म्हणजे आपल्याच बद्दल सांगले तेणी. कळ्ळें तुमकां पळय, माय मदर ओनली डॉटर. सो आपल्याच बद्दल सांगले, वुमन नो, सो डॉटर. नेक्स्ट हांगा पावले आमी ओनली डॉटर. आता ओनली डॉटर जी आसा पळय ती कितें आसा, इजाच्या पयली येयाच. ओनली डॉटर म्हणजे कोण, वायफ. कळ्ळें, ओनली डॉटर म्हणजे वायफ. वाईफ म्हणजे आपल्याच बद्दल सांगता ते, वाईफ. ओके, ओनली डॉटर ते आसा ते कोण, हीच वाईफ. आता हीच म्हणजे कोण, मॅन, ते इंट्रोड्यूस करता न्हू. सो मॅन्स वाईफ म्हटलं. ओके, सो मॅन्स वाईफ. सो आमकां कितें फायंड आउट करूंक जाय, हाव इज द वुमन रिलेटेड टू दॅट मॅन. सो हीच वाईफ म्हणजे ही जी वुमन आसा पळय ती मॅनाची कितें आसा, वाईफ आसा. ओके, सो रिटर्न एकदा परत पळोवया. काय कितें सांगला आमकां, माय मदर म्हणजे आम्ही घेतले वुमन्स मदर. ओके, मागीर माय मदर ओनली डॉटर, नाजाल्यार हांगा तुम्ही अजून माय मदर म्हणजे मदर जाली, मदर्स ओनली डॉटर. सो ओनली डॉटर म्हणजे कोण ती, वुमन जाली. आता हांगासर तुम्ही वुमन कन्सिडर करा. जी वुमन आसा पळय ती कितें आसा, इजाच्या पयली. सो आता हांगासर पळय ब्रेक करत सेंटेन्सा. सो हांगासर जी वुमन आसा पळय, वुमन आहा ती कितें आहा, हीच वायफ. हीच म्हणजे कोण, मॅन. सो ही मॅनाची वाईफ. आता आमकां रिलेशन फायंड करून, आता आमकां रिलेशन फायंड आउट करूंक सांगला, हाव इज वुमन रिलेटेड टू दॅट मॅन. सो तुमकां हांवें सांगला फर्स्ट आसा पळय ते कोण आसतले ते तुमकां फायंड आउट करूंक जाय. सो वुमन ही मॅनाची कोण, सो ही मॅनाची कोण जातली, वाईफ जातली. ओके, हीच वाईफ. सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके, सेकंड इंट्रोड्युसिंग सरिता मीना सेट. आता हांगासर कोणी म्हटला, मीना. ओके, इंट्रोड्यूस कोणाक करता, सरिता. आता मीना म्हणटा तेजेर फोकस कर. सो तुमकां हांवें सांगला मार्किंग इज मेन तुमकां ऑफ ऑफ पळोवपाक जाय, एकूच आसा जाल्यार. माय फादर्स ओनली डॉटर, माय फादर्स म्हणजे मीना येयले, फादर्स ओनली डॉटर. डॉटर म्हणजे आपल्याच बद्दल सांगले तेणी. कळ्ळें, ओनली डॉटर. हांगासर तेणी आपल्याच बद्दल सांगला, ओनली डॉटर. माय फादर्स ओनली डॉटर, आपल्याच बद्दल सांगला तेणी. कळ्ळें, माय म्हणजे मीना. सो मीना बद्दल सांगला. आणि पुढे सांगला हांगासर मीना येयले. मागीर नेक्स्ट परत आता ही स्टेटमेंट आसा पळय ती कंटिन्यू आता कशी आसा पळय, शी इज द ओनली डॉटर. शी म्हणजे कोण, सरिता. सरिताक इंट्रोड्यूस करता. सो सरिता इज द ओनली डॉटर. सो सरिता सुद्धा कितें आसा, एकूच डॉटर आसा. सो हांगासर पळय माय फादर ओनली डॉटर म्हणजे मीना जाले, राईट. आता माय फादर्स ओनली डॉटर, परत आता ओनली डॉटर इज येयलो शी. सो शी म्हणजे कोण, सरिता.
सरिताक इंट्रोड्यूस करता न्हू. सो माय फादर्स ओनली डॉटर हांगासर मीनाचे आसा आणि माय फादर्स ओनली डॉटर. सो चेडू जाले. आता चेडू कोण? शी म्हटला. शी म्हणजे कोण? सरिता. सो हे तेजे चेडू जाता. कोण? सरिता. सो नेक्स्ट आमकां सांगला हाव इज मीना रिलेटेड टू सरिता. मीना चे रिलेशन कितें आसा सरितांक. सो हो दोगांचो फादर. सो ही दोगांय कितें आसतली? सिस्टर जातली. ओके. सो ऑप्शन आसा ना. सो डी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, इंट्रोड्युसिंग संतोषी टू गेस्ट दामोदर सेड. सो दामोदर म्हणटा हांगासर. सो मेन कॅरेक्टर दामोदर इंट्रोड्युसिंग करता संतोषी आणि टू गेस्ट. ओके. सो संतोषी दामोदर हो मेन कॅरेक्टर याद दवरा. सो मेन कोण म्हणटा तो? फर्स्ट सर्च करा इज आणि ऑफ केलो. माय फादर. सो दामोदर म्हणटा. माय म्हणजे कोण? दामोदर. माय फादर. सो यो फादर जालो. माय फादर हे जालें एक स्टेटमेंट. तर माय फादर्स ओनली सन दुसरे स्टेटमेंट काय? माय फादर्स ओनली सन. सो माय फादर ओनली सन कोण? दामोदरूच. ओके कळ्ळें. सो हांगासर ओनली सन म्हणजे कोण येयलो? दामोदर येयलो. द दामोदर इज हर फादर. दामोदर इज हर फादर. सो दामोदर हर म्हणजे कोण? इंट्रोड्यूस कोणाक करता? संतोषी. सो दामोदर हो हर फादर. संतोषीचो फादर दामोदर. संतोषीचे रिलेशन कितें आसा दामोदरांक? नशीब आसा दामोदरांक. सो संतोषी कोण? हे डॉटर. ओके. सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो अशा तरेन तुम्ही कितें करात? ब्रेक करा सेंटेन्स. माय फादर्स हे एक जालें. सो फादर्स ओनली सन म्हणजे कोण येयलो? दामोदर येयलो. हांगासर रिलेशन कळ्ळें आमकां. आणि दामोदर्स हर फादर. हर म्हणजे कोण? संतोषी. आणि मागीर ते रिलेशन फाइंड आउट करून. नेक्स्ट, इंट्रोड्युसिंग अ बॉय गर्ल सेट. सो हांगासर गर्ल म्हणटा आणि बॉय आसा. सो मार्किंग इज आणि ऑफ. हे एक सेंटेन्स. हे एक सेंटेन्स जालें आणि हे माय मदर्स मदर. आता माय म्हणजे गर्ल्स. मदर्स मदर म्हणजे हेजी ही कोण झाली? ग्रँड मदर झाली. राईट. सो माय गर्ल मदर्स ही मदर्स म्हणजे ग्रँड मदर झाली. ओके. माय मदर्स गर्ल मदर. नेक्स्ट सेंटेन्स पे माय मदर्स मदर ओनली सन म्हणजे आपल्या मदरीचे मदर असा तिजो ओनली सन. आता हांगासर सन येयलो. ओके. सो ओनली सन ही म्हणजे कोण? तो बॉय. कळ्ळें. यो ओनली सन म्हटला. आता नेक्स्ट रिलेशन कितें फायंड करूंक लागला? गर्ल रिलेटेड टू द बॉय. सो गर्ल आणि हो सन आहा तो कितें जालो? बॉय. ओके. सो गर्ल कितें रिलेट करता हेज्या वांगडा? सो गर्लाचे रिलेशन कितें आसा? सो हेंचे दोगांचे हे तेजे चेडू हो तेजो चेडो. सो ही भाव भयणां जाली. सो भयणीचे चेडू आसतले तेका कितें म्हणटले? सो गर्ल रिलेटेड टू द बॉय म्हटलं. सो गर्ल कोण जालें हेजे? सो कोण जातले? नीस जातली. अशी प्रॉब्लेम्स आसा ती सॉल्व करतले. सो लाईक दिस मेन कितें आयडेंटिफाय करप? इज ऑफ हे फर्स्ट सेकंड मार्किंग हे थर्ड मार्किंग. ओके. सो माय मदर्स मदर म्हटले. मदर्स मदर म्हणजे ग्रँड मदर झाली. मागीर हे फुल घेवप. माय मदर्स ओनली सन. हो बय हांगा येयलो सन आणि तो ही म्हटला. ही म्हणजे तोच. ओके. सो मागीर रिलेशन सांगला गर्ल टू बॉय. सो यो बॉय झाला. सो यांचे रिलेशन नीस असले. ओके. सो टेस्ट लिंक जी आसा ती तुमकां डिस्क्रिप्शनान अवेलेबल आसतली. सो क्लिक ऑन मोर ऑप्शन आणि टेस्ट लिंक अटेम्प्ट करायचं. ओके. सो नेक्स्ट व्हिडिओन आमी फोर्थ टाइप जे क्वेश्चन जे रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन आसा ते पळयतले. थँक्यू.